सध्या आसा सायन्स फेस्टिवल ऑफ इंडिया ESG हांगासर एक आमच्या वांगडा दोन मानेस्त आसा जेंकां हांगा इनवायट केला तेंचे इनोवेशन एक आसा तें पळोवपाक जाणून घेवया तेंच्या कडल्यान की तेंचें इनोवेशन कशें जालें कित्याक जालें आनी कितले दीस लागले तेंकां करपाक ते. तुमचें नांव? म्हाजें नांव दिप्तेश दिनेश च्यारी आनी हांव सद्या शिरोड्या रावतां आनी रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नोलॉजी ह्या कॉलेजीन सेकंड इयर इलेक्ट्रॉनिक्स शिकता. ह्या इनोवेशना फाटल्यान आयडिया तुमची कितें आसली? आमी एक पिक्चर पळयलें, तुमी पळयलां आसलें न्ही उरी मूवी. तितून जे पक्षी केल्ले इंडियन आर्मीन ते दुश्मनाचे नजर दवरपाक केल्ले म्हणून आमी सुद्दां तशेंच चिंतल्यान केलें तें. म्हणल्यार हें आसा तें पक्षी न्ही ताका मातशें रियल इगल अशें रूप दिवन डिफेन्स हितून यूज करूं येता आनी बॉर्डरीचेर दुश्मन जे आहा पाकिस्तानी लोक तेंची आमी नजर दवरूं शकता. कितले दीस लागले हें करपाक? सो आमी 2021च्या ऑक्टोबराक स्टार्ट केल्लो हो प्रोजेक्ट. स्टार्टिंगाचे 3 म्हयने जे आशिल्ले ते फक्त प्रोटोटायपिंगाचे गेले, मिन्स जस्ट रिसर्च म्हणल्यार जे आमकां मायक्रो कंट्रोलर शिकपा आशिल्ले, कोडिंग मातशें थोडें केलें. आनी 6 जानेवारी 2022 तेन्ना आमकां फर्स्ट सक्सेसफूल फ्लायट मेळ्ळी. सो तो फर्स्ट प्रोटोटायप जो आशिल्लो सक्सेसफूल तो सुद्दां फेल जालो. अशें ते जावन अशें 3 ते 4 आनी प्रोटोटायप फेल जाले. आनी जो रिसंट म्हणल्यार हो वीक पयलीं जो प्रोटोटायप केल्लो तो ह्या ऑर्गनायझींग टीमीक लागलो. ती विडियो लागली. सो तेणी सांगलें आमकां हो प्रोजेक्ट जाय म्हणून सायफाया. सो हो वीक जो आशिल्लो गेलो वीक जो आशिल्लो तितून आमी हो बोर्ड तयार केलो. सो जवळ जवळ आमकां सकाळीं 4 पर्यंत काम करपाक पडलें हो हेजी बरी फ्लायट परफॉर्मन्स मेळपाक लागून. आनी हार्डवर्क येयलो सारको. कितली रेंज आहा तेजी? सद्या जो रिसिवर आमी हितून यूज केला तेजेर आमकां जवळ जवळ 800 मिटर मेळोंक शकता, पूण लायन ऑफ सायट जी आसा ती तितली पयस आमकां मेळोंक शकना. सो कमी आसा कमी डिस्टन्स आमी फ्लायट करूं शकता. जेन्ना तूं फ्लायट करतालो तेन्ना केन्नाय असो इन्सिडंट जालो की पक्षी बी फाटी लागले अशें? हय लागल्या, भरपूर लागल्या. आनी कशें दिसता की सायन्स फेस्टिवलान तुमकां आपयलें स्पेशल? भरपूर बरें दिसता. मदत कितें जाली तुमची? कोणा कडल्यान तुमकां सपोर्ट आसलो? ते खूब इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा तुमचो. सो जो आमकां ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट आनी फंडींग जो मेळ्ळा न्ही तो आमचे चेअरमॅन श्री सुभाष शिरोडकर सर, ते MLA ऑफ शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेणी आमकां भरपूर मदत केल्या. जवळ जवळ 10,000 रुपयांची फंडींग केल्या ह्या प्रोजेक्टाक लागून. 10,000 कित्याक जे प्रोटोटायपिंगाक खूब खर्च येयला, फेलियर्स भरपूर जाल्या. सो तेका लागून इतलो खर्च वाडलो तो. नाजाल्यार जो खर्च भरपूर कमी येता आशिल्लो. सो तो इम्पॉर्टंट आसा की आमी तांकां मिन्स भरपूर थँक्यू, मना पासून थँक्यू तांकां की तेणी आमकां भरपूर सपोर्ट केला. अशें प्रोजेक्ट करपाक ते भरपूर सपोर्ट करता आमकां. सो थँक्यू तांकां. कितवेक आसा सद्या तुमी? सद्या सेकंड इयर सेकंड इयर इलेक्ट्रॉनिक्स. सो फुडें तुमकां करियर म्हणून सायन्स तुमी करपाचें आसा? हय, अशेंच प्रोजेक्टाचेर कितें ते काम करीत रावतले. ओके थँक्यू. सो हे जे आसा हो फूल आख्खी बॉडी जी आसा ती थर्मोकोलाची, फूल हॅच आसता तो थर्मोकोलाचो आख्खो. आनी आमी रिमुवेबल केलें तें मातशें. सो ही बॅटरी ही आमकां जवळ जवळ 5 मिनटाची फ्लायट टायम दिता. आनी हो रिसिवर आसतो ट्रान्समिटर आनी रिसिवराचो कॉम्बिनेशन. आनी हो आसा बारकेसो मोटर एक. आनी ते दाखयता तुमकां. सो हो एक मायक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो प्रो मिनी. तो आमकां यूज करपाक पडलो जो हितूंतल्यान सिग्नल्स जे येता ते मॅनिप्युलेट करपा लागून. हो सर्वो मोटर हेजी डायरेक्शन कंट्रोल करपाक. आनी जे गियर बॉक्स आसा ते आमकां जवळ जवळ 11 फ्लॅप्स पर सेकंडाची फ्लॅप रेट दिता. तेका हे फ्लॅप रेटी लागून मेन ते उडपाक पावला. आनी जे विंग्स आसा ते आमी नॉर्मल बॅम्बू स्टिक्स आनी नॉर्मल पॉलिथीन बॅग हे वापरून केला. सो तितलें सिंपल आहा. हेच्या फुडलो कितें प्लॅन आहा तुजो? हेच्या फुडलो कितें रोबोटिक्स अशें कितें तरी करपाचें आसा. म्हणल्यार सॉफ्टवॅर सायडींतल्यान कितें तरी करपा अशें दिसता पयल्यार. आनी हेजे पयलीं जे केले ते आमी विमान केल्ले, नॉर्मल एअरक्राफ्ट केल्ले, तेय अशें आशिल्ले बरे, पूण ते आमकां हेका हाडूंक मेळना. ह्या प्रोजेक्टाचेर फोकस केलो जाल्यार आमी, सो ते आमकां हाडूंक मेळना. आनी अशेंच कितें रोबोटिक्स तेजेर कितें काम करपाचें अशें दिसता पयलीं. येस.
ते आशिल्ले पूण ते आमकां तेय जे आशिल्ले ते मातशे क्रश जाल्ले. सो हे प्रोजेक्टाची हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो मेन आशिल्लो हे इव्हेंटा लागून आनी हो तेच्यांनी कॉम्प्लेक्स आशिल्लो. सो हेजेर चड फोकस केला आमी कित्याक काल अशें पळोवपाक गेल्यार काल रातचे सुद्दां फेल जाले. सकाळीं हांगा येवन विंग सारकें केलें हेजें. हय ट्विन्स. हय दोगूय मेळून काम करता.